जेन्ना घडलें कितें तें पळोवन काळीज खूब दुखवलें। हांव कोंकणी शिकयतां आनी कोंकणी भाशेंत आयज मेरेन एक व्हडलो इतिहास आसा। त्या इतिहासाचेर नदर मारली जाल्यार रोमीचो वावर, रोमींतल्यान कोंकणीचें जायतो वावर जाल्लो आमी स्पश्ट जाणां। पुर्तुगेज गोंया आयल्या उपरांत तांणी रोमी लिपी आपणायली। पयलो प्रिंटींग प्रेस 1556 वर्सा 1556 वर्सा गोंयान बसयलो। तातूंतल्यान साबार पुस्तकां उजवाडा आयली। थॉमस स्टीफन्सान आर्थ द लिंग्वा कानारी हें पुस्तक बरयलें। भारतीय भासांतलें पयलें छापलेलें व्याकरण हें, आनी व्याकरण हें ग्रामर ताची पयली आवृत्ती, पयलें एडिशन 1640 उजवाडा आयलें। ताचे उपरांत 1857 जोकीम इलियादोर द कुन्नेरिवान उजवाडा आयलें आनी तिसरी आवृत्ती आयल्या ताची कॉपी ही पळय, आर्थ द लिंग्वा कानारी, कोंकणीचें व्याकरण। मोगाच्यान थॉमस स्टीफन्स धरून जायत्या जेजुईत पाद्रींनी कोंकणीन वावर केला। इनाझियो आर्कामोनी, जानवा इंडिका सिवे प्रो कोंकानिका देकानितका, अ कंपेरेटिव्ह स्टडी ऑफ कोंकणी एंड मराठी, सगळ्या वर्सांचे वांचेल म्हणून ताणें पुस्तक बरयलां। फादर मिंगेल द आल्मेदा ताणें वनवाळ्याचो मोळो म्हणटा तें पुस्तक 5 वॉल्युमांनी बरयलां। डिओ ग्रिबेर हाणें कोंकणी एन्सायक्लोपिडिया बरयल्या। थोड्याच उतरां भितर सांगचें जाल्यार जेजुईत आनी फ्रांसिस्कन पाद्रींनी जायतीं पुस्तकां कोंकणी भाशेन बरयल्यात आनी ताची थोडीं पुस्तकां आमचे पणजेचे सेंट्रल लायब्ररीन आमकां पळोवंक मेवतात। ताचे उपरांत जेन्ना कोंकणी भास कांय काळा उपरांत चिड्डिली, परतून रेनेसांस, परतून जिवी करपाचें काम जोकीम इलियादोर द कुन्नेरिवारा हाणें केलें। सांगपाक अभिमान भोगता की मोसिंद्योर दालगात, सेबास्टियान रुदोल्फ दालगात, तशेंच एडुआर्द जुजे ब्रुंदोसोस हाणें रेनेसांस परतून कोंकणी जिवी केली। तांच्यांनी पुस्तकां बरयलीं। कोंकणी पुर्तुगेज, पुर्तुगेज कोंकणी डिक्शनरी बरयल्यो। कोंकणी म्हणण्याचें पुस्तक बरयलें आनी जायतीं पुस्तकां मोगाच्यान आयलीं। पूण ताचे उपरांत भोव करून कोंकणी गोंयाक सुटका मेळ्ळ्या उपरांत परतून कोंकणी वयर सकयल जावंक लागली। 1987 कोंकणीक राजभास मेळ्ळे पासून आयज मेरेन जर खंयचे भाशेन आनी खंयचे लिपयेन जर पुस्तकां आयल्यात जाल्यार ती रोमी लिपयेन आयल्यात। हांव चड सांगूंक वचना, फकत इतलेंच सांगता की रोमीक लांब इतिहास आसा। 1986 पयलीं इतिहास काडून पळयात, कितलींशींच कोंकणी पुस्तकां रोमी लिपयेन आयल्यात। ताचो उल्लेख फावो त्या वेळार जायना। 87 उपरांत कोंकणीन थोडी भोव रोमी पुस्तकां येतात, पूण सांबाळपाक आनी शिकोवपाक आनी शिक्षणांत घालपाक सामकी गरज आसा। हांव निमणें एकूच सांगता, भास, समाज आनी संस्कृताय ह्यो तिनूय वस्तू हातान हात घालून येतात। आमची संस्कृताय सांबाळटले जाल्यार आमकां भाशेची गरज आनी भाशे वरवीं समाज ओकोण जातलो। हे तिनूय वस्तू जर सांबाळटले जाल्यार आमची भास, कोंकणी भास सांबाळपाची गरज आसा। आनी जो हुस्को आमच्या आमदार बाबान दाखयला तोच हुस्को म्हजो। जोरी तर आतां आमी उठोन पेटना, रोमी लिपी सांबाळूंक उठोना जाल्यार फुडाराक आमची संस्कृताय, आमचे दायज, आमचो समाज हालतलो, पिसुट्टलो। देखून हो वेळ आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन कोंकणी भाशेची रोमी लिपीक वावुरपाचो आनी ताचे खातीर आमच्या मालगोड्यांक हांव बरें येस आवडटा। देव बरें करूं।